गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमका सगळ्यांक येवकार। आज दिसपरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया। ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली। डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबित आसा। गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता। फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो। अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता। पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केल्यात। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसपरान घडपी घडणुकांचो आमी एक धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमी वचूया सुशांत गावस हाचे कडेन। करंजळे दर्यावेळेर जी ओशन मॅन पेवपाची सर्त जाल्ली तातूंत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेच्या म्हणणे प्रमाण खंय IPS अधिकाऱ्याचो हात आशिल्लो, पूण आयज जेन्ना DGPक विचारले तेन्ना DGPन सरळ डिनाय केले। तो म्हणटा हातूंत खंयच्याच IPS अधिकाऱ्याचो हात ना। दुसरे वटेन लॉ अँड ऑर्डरीचेर उलयलो आनी जे पुलीस हालीसराक जे गुन्यांवकारी घडणुकांनी सामील आसात तांचे विशीं तो उलयलो की कांय पुलीस गुन्यांवकारी घडणुकांनी सामील आसात, पूण हाका लागून सगळ्यांकूच गुन्यांवकार म्हणपाक शकना अशे तरेचे ताचे म्हणणे आसात। दुसरे वटेन काल तुमी पळयले की कळंगूट वाठारांत पर्यटकांचेर हल्लो जालो, ताका लागून आतां टुरिजम सीजन वाडला आनी आतां जर पर्यटकांचेर हल्लो जालो जाल्यार गोंयचें नांव पिड्ड्यार जातलें। ताका लागून तो म्हणटा की पर्यटकांच्या सुरक्षे खातीर आमी तत्पर आसात आनी पर्यटकांच्या सुरक्षे खातीर खासा उपाययोजन करतले, सगळ्या हॉटेलकारांक आफोवन हाडटले, तांच्या वांगडा चर्चा करतले अशे तरेचे स्टेटमेंट त्यांनी केल्ले आसा। सविस्तर बातमी 7 वरांचेर पळयात। आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार काल वन डे वुमन वर्ल्ड कप जाले, तातूंत भारतीय पंगडांनी दक्षिण आफ्रिकेक 52 धांवड्यांनी हरोवन पयलेच फावट वन डे वुमन्स वर्ल्ड कप जिखिल्लो आसा। सविस्तर दोनूय बातम्यो 7 वरांचेर पळोवपाक। कांय दिसा पयलीं करंजळे दर्यावेळेचेर खाजगी इव्हेंट ऑर्गनायज केल्ल्यान ताका परवानगी दिल्ल्यान पारंपारीक नुस्तेकार जे आसा तांकां लुकसाण सोंसचें पडिल्लें। तर आयज तांणी नुस्तेमारी खात्याच्या संचालकाची भेट घेतली आनी खंयचो इव्हेंट ऑर्गनायज करचे पयलीं आमकां विश्वासात घेवचें अशी म्हूण तांच्यांनी मागणी केल्ली आसता। सविस्तर बातमी तुमी 7 वरांचेर पळोवपाक शकता। फुडें आमी वचूया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। भुईपाल सत्तरी वाठारांतल्या भरत वेणेकर हांच्या घराक शॉर्ट सर्कीट जावन उजो लागलो। उजो लागून चडान चड सामान आहा तें लासून उज्यान काबार जालें। तशें उजो पालोवपी दळान टायमार येवन तो उजो नियंत्रणान हाडलो, मात ह्या उज्या लागून सुमार 4 ते 5 लाखाचें लुकसाण जाल्याची असो अदमास आहा तो उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी उक्तायलो आसा। पण सुदैवान कोणाकूच जिवीत आनी जावंक ना। ही जी बातमी तुवें CNPM लायव्ह बुलेटिनार पळयत। तर दुसरी जी बातमी म्हणजे 15 वर्सां पयलीं पर्यटन खात्यान वार्का मोबर हांगा म्हणजे जे लायटीचे दिवे आशिल्ले ते घातिल्ले, पण सद्या आतां ते सगळे जे सजावटीचे दिवे आसा ते सगळे कळमल्लेले आसा आनी थोडे मोडलेले बीन आसा। सो हेका लागून जे नागरिकांक सद्या धोको निर्माण जालो आसा की केत्तेय समज पडले जाल्यार इंजर्ड बी जावं शकता। ताका लागून जो सरपंच आहा डिक्सन वाज केशीचो जो सरपंच आहा ताणें ही मोहीम सुरू केला की हेजे सगळे दिवे आसा ते काडून उडोवपाचे आनी दुसरे इन्स्टॉल करपाचे। आनी तेंच्यांनी आनी एक थाराव घेतलो जेन्ना वार्काची जेन्ना ग्रामसभा जाली तेंच्यांनी हो एक थाराव घेतिल्लो की जे स्ट्रीट लायट्स आसा ती सगळ्यो काडून उडोवच्यो। आनी तिसरी जी बातमी आमचे मोल्या राष्ट्रीय महामार्गाचे दोनूय सायड ज्यो अवजड वाहनां ती पार्क करून थेयता, ताका लागून थंयसर येरादारीची कोयणी निर्माण जाता। तशेंच थंयसर हेका लागून अपघाताचें प्रमाण वाडिल्लें आसा। ह्यो तीनूय बातम्यो CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। फुडें आमी वचूया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन। ताजे कडेन खंयची बातमी आसा ती पळोवया। मडगांव पालिकेत काम करपी कंत्राटी कामगारांचो कंत्राट आसा तो ऑक्टोबराच्या 31 तारखेक सोंपलो। तेज्या उपरांत तांचें कंत्राट नूतनीकरण जावंक नाशिल्ल्यान तांच्यांनी आयज जे आहा तें काम बंद दवरलें। सो कामगार कामार येवंक नाशिल्ल्यान मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर बरोच चाळवलो। तांणी कामगारां कामार येवचें म्हूण तांचेर दबावूय हाडलो, पूण तांच्यांनी ते आपल्या निर्णयाचेर ठाम रावले की जो मेरेन कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करिना तो मेरेन कामार येवचें ना अशें तेंच्यांनी आपल्या निर्णयाचेर ते ठाम रावले। आनी तशेंच जे आतां ऑक्टोबर म्हयन्याले ह्या ऑक्टोबर म्हयन्याचे 31 दीस आनी 31 दिसाचो तांकां पगार दिवंक नाशिल्ल्यान 26 दिसांचो तांकां पगार दिलो। सो तांच्यांनी नाराजी उक्तायल्या। तशेंच जो दामोदर शिरोडकर आसा तांणी शिटकावणी दिल्या की हे जे कामगार आसात ते
तांकां कोण तरी भडकायता देखून ते कामार येवंक पळयनात. खंयचोय कामगार जर मस्ती करीत जाल्यार तांची गय करचो ना अशी शिटकावणी तांणी दिल्ली आसा. दुसरी बातमी म्हळ्यार गोंय पुलिसांनी CEIR पोर्टलाच्या माध्यमांतल्यान चोरयेक गेल्ले 55 मोबायल फोन सोदून काडले आनी संबंदीत धनियाक ते दिले. त्या फोनांची किंमत आसा 13 लाख रुपया. फाटल्या 1 म्हयन्या सावन हे फोन चोरयेक गेल्ले म्हूण संबंदीत फोनाच्या धन्यानी कागाळ केल्ले. सो फोन हे पुलिसांनी फोन हे सोदून काडलेले आसा आनी कोणाचे फोन जर अशेच चोरयेक वयतात जाल्यार CEIR पोर्टलाचेर कागाळ करचे अशें आवाहन उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्तान दिलेले आसा. आनी तिसरी बातमी जी म्हळ्यार मडगांव रेल्वे स्टेशना लागसार आयतारा म्हळ्यार काल 2 दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात परशुराम तलवार ह्या मडगांवच्या तरणाट्याक मरण आयले. दोनूय दुचाकींची समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान हो अपघात जाल्लो आसा आनी तो दुसरी दुचाकी चलोवपी पळ काडलेलो आसा. सो त्याचो सोद जो आसा तो पुलीस घेतात. सो ह्यो तिनूय बातमी तुमी सविस्तर साताच्या बुलेटिनांत पळोवच्यो. राज्यांत दिसान दीस अपघाताचें प्रमाण जें आसा तें उणें जावपाचें नांवूच घेना. तर खंय तरी वेगान गाडयो चलयल्ल्यान हे अपघात जातात. येरादारीचे नेम पाळून उपरांतूच गाडयो चलोवच्यो अशें आवाहन आमच्या वतीन तुमकां करता. फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. आयची जी म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हळ्यार कन्नड साहित्य परिशदेचो अध्यक्ष सिद्धण्णा मेटी हांणी सांगिल्लें आसा की आमकां गोंयांत घाटी मनशांनी आमी बदल्ल्या. तशेंच आमच्यांतले कांय जाण सरपंचूय जाल्ले आसा. देखून आमकां ह्या विशीं सपोर्ट करात अशें तांणी रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीक सांगिल्लें आसा. तशेंच उत्तर भारतीयांनी गोंयांत येवन जमनी हडप केले आनी गोंय काबार केल्लें आसा. मात अशें आसतना फकत आमच्या सारक्या गरिबांक कित्याक त्रास दितात, आमकां घाटीक कित्याक म्हणटा असो प्रस्न तांणी सिद्धण्णा हांणी आरजी पक्षाक केल्लो आसा. तशेंच दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार बेतोडा निरंकाला वाठारांतलो रोड आसा तो सद्या सामकोच ताची वायट स्थिती जाल्ली आसा. जायते कडेन फोंडकुलां पडिल्ले आसा. देखून वाहन चालकांक थंयच्यान येरादारी करपी लोकांक खुबूच त्रास सोंसचे पडटा. देखून जाता तितले बेगीन हो रस्तो दुरुस्त करचो अशी थंयच्या थळाव्या तशेंच वाहन चालकांनी मागणी केली आसा. देखून ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी सविस्तर 7 वरांचेर पळयात. ऐश्वर्यानी आमकां म्हत्वाच्यो अपडेट्स दिल्यात. फुडें आमचे न्यूज एंकर दिप्ती कडेन. रावणफोंड मुखेल रस्त्याचेर पेवर्स घालपाचें काम जेन्ना सुरू आशिल्लें तेन्ना ह्या कामाक थळाव्यांनी विरोध केल्लो आसा. तांच्या म्हणण्या प्रमाण सरकारान सोबितीकरणा खातीर खंयचे म्हणजे कशे पयशे मोडचे परस ह्या मडगांव शारांतले जे भितरले रस्ते आसात ते दुरुस्त पयलीं करचे अशी मागणी जी आसा ती आपाचो फुडारी विकास भगत हांणी केल्ली आसा. तशेंच हे रावणफोंड जो पेवर्स घालपाक जें काम हातान घेतलां थंय वाठारांत पयलींच जे गाळ आसा ड्रेनेज सिस्टम जो आसा तो नितळ केल्लो ना आनी ताका लागून लोकांच्या घरांनी उदक घुसता. देखून पयलीं हे बारीक सारीक प्रश्न जे आसात ते सुटावे करात आनी मागीरूच सोबितीकरण करात अशी मागणी थळाव्यांनी केल्ली आसा. तर ही बातमी तुमकां सविस्तर गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. तर ह्यो आशिल्ल्यो आतां मेरेनच्यो कांय म्हत्वाच्यो अपडेट्स. आनीकूय बातम्यां खातीर आमच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे हें बुलेटिन मुजरत पळयात. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह पळोवपाक विसरूं नाकात. इतलेंच म्हणीत आयचें न्यूज रूम बुलेटिन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव समिधा कुंकळकार. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लायव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज दीसभरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकेंतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबीत आसा. गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता. फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केल्यात.